संतोषात उल्हासात दिनवाशी काळसात बलिदान भेटून बापा मंदिरात सुटल्या भक्तीन मनात खात्या काळसात कुटमास मिरितात महिमा तुझी सदा संतोषात गायता उतार तुझे ऐकून काशिता जीन येते पाच्या कृपा मागता जीविताच्या हुड्याक त्रिकता सस्दिक जीविती मन पुरता संतोषान उल्हासात दिनवाशी काळसात बलिदान भेटून बापा मंदिरात सुटल्या भक्तीन मनात खात्या काळसात कुटमास मिरितात महिमा तुझी सदा संतोषात गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमच्या सोबे असो. जेजू ख्रिस्त ते बोमगच्या भावनो आणि भयणीनो ह्या इतराच्या दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी हांगासर जमल्या. आयची देवस्तुती देवान आमचेर दिल्लो अधिकार जावं तो खंयच्याय हंताचो खंयच्या रितीन आमी वापरूंक जाय आनी त्या मुखांतर आमी कशें देवाक आनी पेल्याक मानता तशी जिणी जिवंक जाय म्हूण आपयता. जेजू म्हणटा हांव आयिल्लो सेवा घेवंक न्हय बदलाक सेवा दिवंक. सर्व सत्यवंत सरपदवेदार जेजूचो अधिकारान आसलेलो मनीस अशें उलयता तर खंडीत जावन ताचे पाटलावदारी आसलेले आमी हेरांची सेवा करूंक जाय आनी तशें आमचो अधिकार जो देवान दिल्लो आसा तो आमी पाळूंक जाय म्हूण आयची देवस्तुती आपोवणी दिता. आमी ह्या दिशेन चलनातलेले खातीर आमचो अधिकार आमचे स्थानमान आमच्याच आनी आमच्या बरेपणा खातीर वापरलेले खातीर सुमेलकचे बोगसने मागया आनी नितळ काळजान आनी मनान ह्या पवित्र युक्रिस्तांत जेजूक भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातके सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तणाव विचारून वायट धरून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पग्यो सदांच संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumyaka kutker, Sumyaka kutker, Kristaka kutker, Kristaka kutker. Mahima, 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 Mahima Deva, Vusarki
आणि शांती ताच्या इष्टात सोसारी सर्वेस पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया हे मिसाची ते सवा तशीच आमची ते सवा मोती खडून देवाचो आशीर्वाद तांचेर मागया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूं आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूं बळेपणान आमकां फोव कर आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जे तेणे राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रभाताच्या पुस्तकांतले वाचप शेबनाक रावळेराच्या कारभाऱ्याक दळपारांस सर्वेस्पर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकलाक घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापोय जातलो हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच धामचो ना तो धामतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजाच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिवासन जातलो देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार तुझो मोग सर्वेस पोरासनाक पाळटा तुज्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका
तुझो मोग सर्वेस पुरा सस्नाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस पौरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजता तुझ्या दुता मुखार तुझें कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सष्टांग नमस्कार करता तुझो मोग सर्वेस पुरा सस्नाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका तूं बरो आनी विश्वासी सगळ्या प्रासवर्तेन तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता तुका उलोव मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांडिल्लें मुझे काळीज कटकन म्हाका धैर्यान भरलोय तुझो मोग सर्वेस पुरा सस्ना बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका सर्वेस परकरस मोहनात तरी गलत्यांचेर तो दिश्ट घालता पूण गर्विश्टांची वळो तो पयस तावनूच धरता तुजो मोग सर्वेस बरा सस्नाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पुरा सस्ना बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पुरा सस्नाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका सा पावलून रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हा कितली आगात देवाची संपत्त कितली निगूढ ताची जणवाय आनी समजणी कोण आटापी ताची पायसलां कोण परकीत ताच्यो वाटो सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचें लक्षें घेतलां सर वस्तू ताची तावन आराम जाता ताचे मोरिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटा ताका जावं महिमा सदां सर्वदां आमेन देवाचें उतर हें देवाचें उदुक्कार Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रो वाकडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचें ना Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया
उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो वळू जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशांनी न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें तूं संवसारी आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकी सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भवनांनी भयणीनो, 21वो आयतार सद्या काळांत आमी आज संभ्रमता, आनी आयची वाचपां आमी आत्तां आयकले. मोटव्यान ह्या वाचपांचेर नियाळ करूंक आनी तातूंत मेळचो संदेश कितें म्हूण समजूंक प्रयत्न करया. अधिकार असलेल्याने जावं धर्मीक अधिकार, जावं सामाजीक अधिकार, जावं राजकीय अधिकार, तांच्या आनी तांच्याच लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचें आमकां थोडे फावटी पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. आनी तांतल्या तातूंत राजकीय वर्तुळांत हें चडच म्हूण येता. चिंतया, एकलो MLA वा फुडारी जो एका चुनावांत जिखून आयिल्लो, ताणें चुनावाक रावोचें जाल्यार ताची आस्त कितली, ताचें बोदीक कितलें ताणें इलेक्शन कमिशना मुखार डिक्लेअर करूंक आसा. आनी असल्या संदर्भार तोच जर व्यक्ती जिखून आयलो आनी आनी एका इलेक्शनांत तो पात्र घेता जाल्यार परत्यान ताची आस्त कितलें, ताची ग्रेस्तकाय कितलें म्हणून ताणें परगट करतना पयलें तावन ह्या आवदेक कितली सडल्या म्हूण आमकां कळटा. मात्र न्ही, जायते फावटी आमकां अशें पळोवंक मेळटा की अधिकारार असलेले मनीस तांच्या गांवचें आनी तांकां कितें लागीं आसा, तांकां कितें बऱ्याक पडटा, तसल्या जाग्याचें आनी तसल्या संगतीचें वाडावळू वा अभिवृद्धी करचें. म्हणजे आपणाक कितें बरें पडटा, आपणाच्याच लोकांक कितें बरें पडटा, म्हळ्यार कुटुंबाच्यांक वा संबंदिकांक
आनी ह्या दिशेन वावरचें. आनी आमच्यो राजकीय पाडती आमी घेतल्यो जाल्यार जायते फावटी त्यो कुटुंबाच्यो पाडती जावंक पावतात आनी हे कुटुंबाच्याच बरेपणा खातीर वावुरतात म्हणून एका पाडतीचेर आनी एका पाडतीन बदलाम घालचेंय आमकां आयकूंक मेळटा. आतां ह्यो गजाली कित्याक हांगासर उल्लेख करते आसा हांव. असल्यो संगती जे कितें आज आमच्या गांवांत आमच्या काळार घडते आसात ते आतां मात्र घडच्यो गे वा हाचे पयलीं घडल्यात. पवित्र पुस्तकाचीं पानां आमी उक्तें केलीं जाल्यार ह्यो संगती आज घडच्यो मात्र न्ही, हाच्या पयलीं घडल्यात. आनी हाका आईचें पयलें वाचप एक व्हरतें निदर्शन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांत हांव तें विंचलां आनी थंयसर कशें एकलो अधिकारार आसलेलो मनीस आपणाचो अधिकार कशें आपणाच्या फायद्याक उपयोग करता आनी ताचे तावन कसलो परिणाम तो जोडता म्हणून आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. त्या काळार असिरियसो राय सेनेकेरीब आसलो आनी ताका आसल्या त्या अधिकारांत ताका आसल्या त्या राजपदवेंत तो संतृप्ती जोडिनासतना हेरां रायांक सोलवून तांचो जागो तांची ग्रेस्तकाय आपणाचें करचें ताचें मिसांव आसलें. आनी हें आदल्या काळार चलतालें आनी आतांय चलता. राय नात जाल्यार हेरांतय तें चलता. आपणातय आसल्यांत तृप्ती पावनासतना हेरांचे भितर घालच्या. आनी अशें हो एका रायाक सोलवून आनी एका राया फाटल्यान अशें वचूनच आसलो आपणाचें राज्य आपणाचो जागो आपणाचो अधिकार विस्तरूंचे आशेन. आनी आतां कितें जाता गे म्हळ्यार इस्रायल आमकां कळीत आसा दावीद आनी ताच्या पुताच्या काळार एक एकवटीत राष्ट्र आसलें. आमकां कळीत आसा ते 12 कुळयो आसल्यो आनी आतां 12 कुळयो दावीदाच्या काळार सांगता येतात आनी एक राष्ट्र जाता आनी ताका नांव आसलें इस्रायल राष्ट्र. आनी आतां दावीदाच्या पुता उपरांत ते वांटे फांटे जाता. 2 वांटे जाता. एक उत्तरेचें इस्रायल आनी दक्षिणेचें जुदा. आतां हो सेनेकेरीब कितें करता की म्हळ्यार येदुळूच उत्तरेच्या इस्रायलाक ताणें सोलवून जाल्लें आनी आतां तो जुदाचेर तो दाड घालूंक तयार आसलो आनी तयारी करतालो. आतां आपणाचेर दाड घालूंक एक वैरी तयार जाता आसतना आपणें कशें तयार जावचें खंडी जावन जुदाचें एक चिंताप अशें आसलें. आतां जुदांत त्या काळार हेजेकिया म्हणलो राय आसलो आनी ताका एकलो शेबना म्हणलो मुखेल अधिकारी आसलो वा प्रायम मिनिस्टर जावन आसलो. त्या काळार इजाया प्रवादी देवाचो ताळो जावन वावुरतालो. ह्या शेबनान प्रवादी कितें सांगता तशें ताणें चलचें आसलें आनी देवाचो आनी प्रवाद्याचो संदेश स्पश्ट आसलो की तूं तुज्याच सक्तीचेर पातयेवन रावूं नाका, बदलाक देवाचो आदार तूं माग. कित्याक जर तूं ह्या पदवेर आसाय जाल्यार देवान तुका त्या पदवेक हाडलां. अशें आसतना तुका पदवी दिल्लो देव तुका वैरी तावन राखतलो. त्या देखून तुज्या सक्तेचेर तुज्या सैनाचेर तुवें पातयेवचें न्ही, बदलाक देवाचेर तूं विश्वास दवर. पूण हो शेबना प्रधानमंत्री कितें करता की म्हळ्यार हें प्रावादेचें उतर आयकूंक तो तयार जालो ना. देवाच्या सक्तेचेर देवाच्या त्या एका रक्षणेचेर तो पातयेवंक मुखार सरलो ना, बदलाक ताचीच सैना तो तयार करता. व्हड व्हड बिल्डिंगां तो बांदता आनी पागोर उबारता आनी अशें आपणाकच सलवा करूंक जाता म्हणच्या चिंतपान वा हंकारान तो भरता. मात्र न्ही लोकांचे पयशे तांणी तिरव्या रुपार दिल्ले, टॅक्स रुपार ते दिल्ले. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्याक तो आपणाच्याच स्वंत आदाया खातीर तो वावुरता. आनी आतां प्रावादी म्हणटा की दुस्मान जर तुमी तुमचेरच पातयेवन रावतात जाल्यार
तुमचेर पाडाव घालतलो आनी तुमकां सलवून गुलाम कशें व्हरतलो. आनी तेन्ना हो शेबना म्हणटा ना, वयरी म्हाका नाश करूंक सोंसचो ना आनी वयरी म्हाका म्हज्या गांवांत हांव न्हू ताच्या गांवाक गुलाम जावन व्हरूंक सोंसचो ना. त्या देखून हांव कितें करतलो, हांव ह्याच गांवांत एक मजबूत फोंड बांदतलो, एक स्मारक बांदतलो आनी म्हाका मेल्यार हांगाच पुरतले आनी उपरांत म्हाका कोणाकच वयरी ताच्या परकी गांवाक व्हरूंक सोंसचो ना म्हणून तो एक व्हडू स्मारक बांदता. आनी असले संदर्भार देवाचो ताळो प्रावादी इसाया मुखांतर येता आनी तें वाचप आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पण ह्या वाचपान अशें म्हळां, शेबनाक न्हू हेजेकिया रायाचो प्रधानमंत्री, सर्व अधिकार ताका आसलो राया उपरांत. शेबनाक रावळेराच्या कारभाऱ्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. कितें म्हणटा, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो. तूं हांवें सांगलेले बरी चलोवंक नाय, तूं म्हजी कुशी पाळूंक नाय, बदलाक तुका दिल्लो अधिकार तुज्या स्वार्थाक तुज्या फायद्याक तुवें उपयोग केलाय देखून देव म्हणटा हांव तुका तुज्या कदेलतावन सकला ओडून घालतलो. आतां ओडून घाल्ले उपरांत ताच्या जाग्यार आनी एकल्याक नेमूंक जायना गे, लोकांक मुखेली जायना गे. त्या देखून देवाचें येवजन कितें, देव म्हणटा पळया, त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो आनी तुका आनी ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कमर बांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. सो आतां हांगासर अधिकाराचो हस्तांतर आसा. एकलो ताची पदवी मुग्दोवन अधिकारान दिवचो न्हय, बगार देव रागान पेटोवन ताका ताच्या अधिकारांत हांव सकला ओडून घालता आनी ताच्या जाग्यार हिल्कियाचो पूत एलियाकीम अधिकारार सट्टा. आतां अधिकाराक तो येता आसतना कशें अधिकार हस्तांतर जाता तुमी पळयलां आसतलें. फिरगजेंत एकलो नवो विगार येता आसतना आदलो विगार नव्या विगाराक अधिकार हस्तांतर करची थंयसर रीत आसा. तो आपणाचें स्थोल काण्ण नव्या याजकाक दिता, थोडीं फायलां तो हस्तांतर करता, मात्र न्ही ताबेर्नाकलाची सावी नव्या याजकाक तो दिता. ही अधिकार हस्तांतर करची रीत. तशींच हांगा देव म्हणटा की तुजो दोगलो काडन ताका न्हेसयतलो. दोगलो अधिकाराचो संकेत. तुजें कमर बांद म्हळ्यार बेल्ट काडन ताका बांदतलो आनी अशें सांकेतीक रितीन तुजो अधिकार ताचे हाती हांव घालतलो. पळय म्हाका भोव न्हू भयणीनो, एकलो अधिकारी एका देवाच्या स्थानार आसलेलो आपणाचो अधिकार देवाक मानता तशें जियेनातल्या खातीर ताचो अधिकार काडन आनी एका अधिकाराच्या हातांत घालचें एक चिंता पळय हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. उपरांत आनी एक विशय थंयसर सांगलेल्या पळया, त्या नव्या अधिकाराचें काम कितें वा मिसांव कितें. तो म्हणटा जुदाच्या घराण्याक एक बापोय कशें तो जातलो. बापोय कुटुंबांत स्वार्थी जायना. जर तो स्वार्थी जालो जाल्यार तें कुटुंब व्हड जावंक जायना. तशेंच एक आवय, कुटुंबांत एक आवय आनी बापोय केदाळाय निस्वार्थी, म्हळ्यार आपणाचें स्वार्थ आपणाचें सूख ती कोणशाक दवरन भुरग्यांच्या आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरतात. तुमीच हांगासर इतलीं मालगडी आसात, तुमच्या कुटुंबाच्या फुडारा खातीर तुमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर तुमी कितलो त्याग करतात, कितली वावंट काडटात, कितलो सॅक्रिफायस करतात. तुमचें कितें आसा स्वार्थ जावं तुमचें सूख तें विसरून कुटुंबाच्या जावं घोव बायलेच्या बायल घोवाच्या आनी घोव आनी बायल सांगाता मेळून भुरग्यांच्या आनी भुरग्यांच्या फुडारा खातीर वावुरतात. तशेंच हांगासर देव म्हणटा हो नवो अधिकारी वा प्रधानमंत्री जो अधिकाराक नेमचो हांवें, तो बापोय कशें सगळ्या घराण्याच्या जुदाच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर
तो वावरता. तर मग भोवन आनी भयणीनो हांगासर आमी एक लिसांव शिकचे कितें म्हळ्यार जर आमकां अधिकार आसा न्ही मात्र घरांत आमच्या वाड्यांत आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या समाजांत जर अधिकार आसा जाल्यार त्या अधिकाराच्या जाग्यारय हांवें बापय भशेन वावरूंक जाय. त्याग सॅक्रिफायस करून हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय. न्ही मात्र म्हज्या घरांत बगार अधिकारार आसत्या जाग्यार म्हज्या हाताखाल कोण आसा तांचे तें हांवें बापयपणाचो लक्षणां दाखोवंक जाय म्हणून हें वाचप आमकां शिकयता. आनी उपरांत म्हणटा दाविदाच्या घराण्याची सावी हांव ताका दितलो. सावी जावन आसा अधिकाराचो आनी एक संकेत. आनी हेच्या वांजेलाक आमी येयल्या जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा पेद्रू सर्गाच्यो सावयो हांव तुका दितलो. म्हणजे तो अधिकार हांव तुका दितलो. आनी सावी कितें करता? सावी एक दार बंद करता आनी उक्तें करता. म्हळ्यार भितर कोणें येवंक जाय, भितर तावन कोणें भायर वचूंक जाय हें सकड त्या खरबऱ्याचें एक मुखेलपण ताणें दाखोवच्याचो संकेत. आतां म्हाका भोवन आनी भयणीनो वाचपा ह्या नियळाचो 11सो वांटो. देव म्हणालो हांव तुज्या जाग्यार हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक विंचता म्हूण. आतां ह्या एलियाकिमाक कितें जालें? आतां हांगासर हो शेबना पाड आशिल्ल्यान देवाक मानता तशें जियोंक ना देखून ताका कदेला तावन सकला वोडन घालून एलियाकिमाक विंचलोलो. आतां एलियाकिमाचें कितें जालें? आयचें वाचप इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ 20 आनी 2 अध्यायान विंचला. आनी आमकां आसल्यो वळी 19 तावन 20 आनी 3 19 to 23. तुमी आतां घरा वचून ह्या वाचपा उपरांतल्यो 20 आनी 4 आनी 25वी वळ वाचली जाल्यार थंयसर आमकां एलियाकिमा विशयंत अशें सांगलां. कितें सांगलां? सुरक्षीत जाग्यार लायिल्लो कुंटो निकळतलो. पळय हांगासर ह्या एलियाकिमा विशयंतच देव सांगता पळया एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. कुंटो म्हळ्यार आमी धर्न जडचो कुंटो न्हय. कुंटो म्हळ्यार आमच्या घरांनी बागलाक फाटल्यान कितें आसा आमचे वस्तू रूम कळावंक एक हँगर टायपार आसा न्ही अशें आसता. सो आमची शर्टां आमची पॅण्टां आमी वा बेल्टां आनी कितें वस्तू आमी थंयसर कळयता. ताका म्हणटात कुंटो म्हूण. इंग्लिशांत पेग म्हणटात. आनी हांगासर देव म्हणटा हांव ह्या एलियाकिमाक एक कुंटो कशें सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. कशें आमी त्या किड्याचेर गी वा त्या कुंट्याचेर गी आमी वस्तू कळयता तेन्ना त्यो वस्तू थंयसर सुरक्षीत आसतात. तशेंच देव म्हणटा ह्या रायाक हांवें विंचच्याक एक कुंटो कसो लायतलो आनी ताचेर जो कोण कळटा वा ताच्या हाताखाल कोण आसा तो सुरक्षीत उरतलो म्हूण. पूण हांगासर पळया आयच्या वाचपाच्या उपरांतल्या वळींत अशें सांगलां की सुरक्षीत जाग्यार लायिल्लो कुंटो निकळतलो, तो मोडोन पडटलो आनी ताचेर कळयल्ल्या सगळ्या वस्तूंचो नाश जातलो. कितें म्हळ्यार आज एलियाकीम बरो व्यक्ती आसलो मुखार कितें जाता तोय ताच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरता. तो एक कुंटो कसो लायिल्लो आतां कितें जाता ताच्या कुटुंबाचे ताचे संबंदीक सगळे ताका कळटात. ताच्या भद्रतेचेर हुंदून जियेतात आनी थंयसरी देव म्हणटा आतां ह्या कुंट्याकी हांव सकला पडोशें करतलो. जो सुरक्षीत येदोळो आसलो तो आतां निकळून पडतलो. हाका म्हणटात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो अधिकार एका व्यक्तीक पाड करता म्हूण. इंग्लिशान आमी सांगता पावर करप्ट्स म्हूण. पावर करप्ट्स. बरो मनीस आसलो देवान ताका विंचलेलो पूण आज तोय पाड जावन जें कितें शेबनाक जालें तशेंच ताकाय जावच्यार आसा. म्हणटना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जर आमी अधिकारार आसा आमी जागृत आसूंक जाय आनी जे कोण अधिकारार आसात तांचे पासून आमी मागोवंक जाय. त्या देखून बावडताची प्रार्थना तुमी घेतली जाल्यार थंयसर पयलो विशय आसा धार्मीक मुखेल्यां खातीर आमी मागता. दुसरें मागणें आसा राजकीय मुखेल्यां पासून आमी मागता. कित्याक हांकां आमची गरज आसा. तांकां मात्र न्ही आमी हर एकले अधिकारी वा अधिकार आमच्या हातांत आसा कुटुंबांत समाजेंत कामाच्या जाग्यार. आनी असल्या संदर्भार आमी अधिकार कसो चलोवंक जाय. कशें एक बापय कशें एक आवय आपणाचो स्वार्थ कोणशाक दवरून निस्वार्थी जातात
कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतात, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतात, तसलेच निस्वार्थी मनान आमी थंयसर वावरूंक जाय. सेवा घेवंक न्हय, बगार सेवा दिवंक आयिल्ल्या जेजूचो पाटलाव आनी आदर्श आमी घेवंक जाय. असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. उबे रावया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय उक्त्यान पसारया. सतपंता देवा, सर्वपदवीदार बापा, सरकारांनी पृथ्वीच्या रस्तारा आणि जेजू ख्रिस्ता तेच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या सुपवित्रत्म्यावर विंगरपे समोलो, अंकार मोरयेतां चलवलो, पोंच पिलाताकाल ताणे कस सुसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय दांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी गरयतलो, सतमंता पवित्रत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पतकांचे बक्षणे कुडीचे जिवन पोंच सदांचे जिवीत. आमेन. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आयचो दैवीक संदेश स्विकार करूंक गरज असो आदार आतां आमी मागया. बापा साहेबांनी सर गोवळ्यांनी तांकां दिल्ली दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी तुवें योजीत केल्याय तशी वापरूंक तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी शांतीनितीचें आडाळत चलोवंक आनी समेस्तांच्या हिता खातीर वावुरची वेवस्था रुपीत करूंक गरज असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हरेका कुटुंबांत शांत समाधान रास करूं आनी कुटुंबांत देवाचें उतार वाचून नियाळन तें जिणेंत पाळूंक पुरक जावचें वातावरण रुपीत जावं येवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उत्तर प्राये वरवीं विविध रितीचे बंदपास भोगतेल्यांक तांच्या कश्टां नश्टां वेळार तुजे दैवीक शक्तीन तांकां बर. पिडाशिडा ससणिकेन स्विकार करन तुज्या पुताच्या कुर्साच्या जैतांत वांटेली जावच्या भरोशान जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पावशिल्ल्या काळार आनी हेर वेळार गादे बेसाय तरकारी आनी हेर कृशी करच्या रैतांक आनी कामेल्यांक बेसांव दी. तुवें प्रकृती मुखांत्र दिवची देणी मोगान स्विकार करूंक आनी सुस्तीर अभिवृद्धी आनी पावसा उदक जिरोवन प्राकृतीक समतोलन सांबाळचे विशीं जागृती सोडो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी हरेक दीस तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो खरो सडवणदार म्हणल्या क्रिस्ती बवर्तांत वाडोवंक आनी कुटुंबांत तशें फिरगजेंत आमचो ल्हानवड जबाबदाऱ्यो तुज्यो सोडवणीच्या येवजणे प्रकार शेवटा पावयशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जैतीन ते सवा आनी इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या. देवाचे आशिर्वाद तांचेर आमी मागया. ह्या वर्सा जाय पडतो पावस नासतना आमी कश्टार सावन देवाची काकुळट आमचेर मागया. सर्गींच्या बापा, हांगासर उसारलें सर्व प्रार्थना तां स्विकार कर. आमी हर एकल्यांनी तुजें दैवीक कृपेन तीर जावन तुज्या सासणीक शेवट दिवशी धैर्यान मेटां काडूंक आत्मेचे शक्तीन आमकां बळ. आमकां अधिकार आसो निस्वार्थी मनान तूं उपयोग करूंक हेरांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तूं आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कानिकू घेऊन आमच्या आतानी हरपूच्या कायां खात्या काळसानी वोपून घे बापाई आमची चिनी भर तूं आमकां
जिन्यानी बुर तू आमकां तुझ्या दिन्यानी वुंडूक वाचू वायन दाकाचू संगीत बापा आमचे येसू समोर पुंदिता सर्वांग रामसो भेटयता जावू गुर्तो मोगासो स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तू आमकां स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तू आमकां भोवन आनी भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पोद्वेदार देव बापाक मानता तशें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानक आनी महिमे आमच्या अनेक विसवचे देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परज तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्सचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सरकानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाच. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novian yetolo. बापा, आमचे सडुणे पसो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, त्याच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तायेन पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या भगवंत सांजोजेच्या आनी भगवंत धर्म तुज्या धर्मतांच्या संगता आनी वैभवर्त रक्त साक्षांक आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे वेळेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टेगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पदचे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टेगतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपात कंती सुटय आनी सर्व आकतांतले वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी सुमयाची मृत्यूची म्हाका फोना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, Jesu tu kıyita. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कोटीच्या बेटा पुरी जीवो राखून आसा. जीवो जावं देच्या सोम्या तुजी सकत महिमा. जेजू जेजू तुका येता ससाय. जेजू जेजू तुका येताय दितू दितू तुजी ससाय.
प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मास आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. दया करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, मोंती फेस्त लागीं आयलें आनी ऑगस्टाच्या 30 तारखेर आमी 9 दिसांचें नोवेन सुरू करता. नोवेनाच्या दिसांनी संजेच्या 5:30 वरार कार्मेल मायेच्या ग्रट्ट्या लागीं तेर्स आसा. ताचे उपरांत नोवेन आनी मोरयेक फुलां अर्पोवंक आनी 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. ह्या वर्सा आमी अशें चिंतलें की फुलांक इल्ले उणे पयशे खर्चून गरजेक पडच्यो वस्तू आमी मोरयेक अर्पिल्यार ताचे तावन गरजेवंतांक व्हड आदार जायत म्हूण. त्या देखून एक फूल हाडचे सांगता गरजेक पडच्यो वस्तू आमी हाडया आनी 9 दिसांचें नोवेन जाल्ले उपरांत ते सांगता घालून ऑर्फनेजीकी वा गरजेवंतांकी आमी ते वांटया आनी हे पडीचे मोंती फेस्त अर्थबरीत करया. खंयची वस्तू खंयच्या दिसा हाडीचे म्हणून आमी पयलें तिळसितल्या आनी तुमी ती हाडून कार्मेल मायच्या ग्रट्टे लागीं नियोजीत केल्ल्या जाग्यार अर्पुयेत. सो पयलींच्या दिसा आमी साकर हाडया आनी उपरांत ती सांगता घालून आमी गरजेवंतांक वांटया. दुसरे दिसा खंयची वस्त हाडीचे म्हणून आमी त्या दिसा तुमकां तिळसितल्या. दुसऱ्यान ऑक्टोबराच्या 20 आणि 3, 20 आणि 4 आनी 20 आणि 5 23 to 25 हांगासर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटीक रेतीर आमी मांडून हाडल्या. कोंकणींत ती रेतीर सकाळीं 8:30 तावन 4:30 वरां म्हणसर चलतली. ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर आसतले. तशेंच कार्मेलीत याजक ही रेतीर चलोवन व्हरतले. सोमार मंगळार रजेचे दीस, बुधवार कामाचो दीस. पूण तुमी आतांच प्लॅन केलें जाल्यार तिसऱ्या दिसाच्या रेतीरेंत भाग घेवंक तुमकां साध्य जातलें. देव बरें करूं. आतां उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुमया तुजो संदेश घेवन कालते पोणी आमी चलतांव मुखार. तुजेर सुमया सदां पातीर जिविताचे वाटे फुडें सरता. तुजी कृत्यांनी याळून हरसून किर्ती गायता. गितां संगीता वियोल विण्या सर्वेस्पोरा तुका वाकंता. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां. घेवन गसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पप्पाचे भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे रावया.